नमस्कार, आम्ही आसात ओल्ड GMC हांगासर. सगळ्यांकूच ही प्लेस खबर आसा. हांगा विंगड कार्यक्रम जातात, विंगड महोत्सव जातात. हालींच हांगासर हिस्ट्री जाल्ली, त्याच्या उपरांत सेरेंडिपिटी सारकें व्हडलें फेस्टिवल जालें. आनी ही सुवात जी आसा, ही सुवात सगळ्यांक परिचीत आसा. ह्या सुवातेर लोक येतात, ट्युरिस्ट येतात, केन्ना केन्ना येवन फोटो मारतात. पूण तुमी एक गजाल नोट केली जाल्यार म्हज्या फाटसून तुमकां आतां कचरो दिसता. ह्या सुवातेच्या मेन मुख्य द्वाराचेर जो कचरो आसा, हो कचरो कोणें उखलपाचो हो प्रश्न सदीत निर्माण जाता. जे महोत्सव आयोजक हांगासर महोत्सव करतात त्यांनी हो कचरो उखलपाचो, का CCPन हो कचरो उखलपाचो, का ही कचऱ्याची जबाबदारी कोण घेतलो, हे प्रश्न उपस्थित जातात. हांगा येदे व्हडले महोत्सव जातात. ह्या महोत्सवाक जायते लोक येतात, जायते ट्युरिस्ट येतात, भेट दितात. आणि ही इतकी जुनी वास्तू, ही जुनी सुवात जी इतकी सुंदर आहे, त्याच्या मेन द्वारा फुड्यानूच जो कचरो आसा, हो कचरो पळयत जाल्यार ह्या सुवातीचे एक वायट दर्शन सगळ्यांक जाता. मेन रोडाच्या सायडीकूच असो कचरो आसप हे गोंयांत येणाऱ्या पर्यटकांक कितें संदेश दितले, कितें गोंयाचें चित्र उबें करतले हे पळोवपाची गरज आसा. तर अशा प्रकारे कचरो करप न्हू ही गजाल खरी, पूण जो कचरो दिसता जाल्यार तो रोखडोच उखलप ही संबंदीत महोत्सवाच्या आयोजकांची किंवा CCPची जबाबदारी आसा. आनी हो कचरो बेगीनाच बेगीन उखललो वतलो अशें आमी धरता. हो कचरो जो हांव गेले फाटले 6-7 दीस हांगाच पडलेलो आसा. एक महोत्सव जाल्या उपरांत हो जो कचरो आहा हो हांगाच तसोच पडत आसा. हेची दखल कोणेनूच घेवंक ना. सद्या नवीन वर्स लागीं येता, नवीन वर्साच्या बोवाळान सगळें आसा आनी हो कचरो जो आसा हेच्या कडेन पळोवपाक कोणाचो लक्ष ना अशें दिसून येता. तर संबंदीत अधिकाऱ्यांनी खात्यान हेची जबाबदारी घेवची आनी हो कचरो बेगीनात बेगीन उखलचो. कारण येदी बरी वास्तू आनी त्या वास्तूच्या मेन दाराच्या फुड्यान कचरो केन्नाच बरो दिश्टी पडना. अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV.